राजधानी पणजेत गांजा सापडप हे आता नवे उरूंक ना. मात राजधानी पणजेत गांजा लागवड जाल्या हे ऐकून तुमकां अजब दिसतले. हय, खऱ्यांनीच पणजे सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे रोप दिसून आयले. सांतिनेज स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत गांजाचे रोप आशिल्ले. आता गांजाचे रोप हांगासर पावले कशे, ते आपुणूच रुजून आयले काय ते कोणे रोयले ते मात कळपाक मार्ग ना. राजधानी पणजेत अशे तरेन जर गांजाची रोपां मेळपाक लागली जाल्यार महानगरपालिका आनी प्रशासन करता कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. गांजाच्या रोपां विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घुवळे वखदा विरोधी पंगडान घडणूक थळार वचून ते काडून व्हेले. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा बारीकशे गार्डनिंग केल्लें आसा. ह्या गार्डनिंगाच्या मदीं हे जे बारीक बारीक हे रोपले आसात तेंचे मदीं एक जो रोपलो सापडलो तो म्हणजे गांजाचो रोपलो सापडलो. हितून मदीं एक गांजाचो रोपलो सापडप ही एक बारीक गजाल न्हू. आनी एक सिटीच्या मदीं सांतिनेज पणजे सिटीच्या मदीं हांगा जेन्ना गांजाचो रोपलो सापडटा जाल्यार तो रोपलो येयलो कसो, हांगा तो रोपलो पावलो कसो, हांगा त्या रोपल्याची जी बी आसा तेजी जी सीड आसा ती कोणे हाडून कोणे उडयली आसतली होय असो प्रश्न येता. किंवा हांगा मुद्दम कोणे तो रोपलो रोयलो काय असोय प्रश्न निर्माण जाता. नाजाल्यार हांगा तिसरो प्रश्न येता तो ही जी माती आसा ती माती हांगा गार्डनिंग करतल्यांनी खंयच्यान हाडून घातली आनीक खंयच्यान हे झाडाचे जे रोपलो आसा हांगा वाडलो आनीक हांगा हो रोपलो इतको व्हडलो करपाक कोणाचो हात आसा काय, कित्याक हांगा गार्डनिंगाक डेली उदक घालचें पडटा ह्या झाडांक आनीक तशेंच ह्या झाडाची कुयदाद घेवची पडटा. पूण ते ही सगळी झाडां पळोवपाक शकता तुमी, ही सगळी शोभेची झाडां. पूण हितून भितर ते एकूच झाड कशें वाडलें, नाजाल्यार हांगा जी कोण कुयदाद घेता तांकां एक ते वेगळे झाड म्हणून ते झाड कित्याक कोणें काडून उडयलें ना अशेंय हांगा प्रश्न येता. सो जेन्ना एएनसी कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना एएनसी हांगा येयली आनीक एएनसीन हे जे झाड आसा ते जप्त केल्ले आसा आनीक तेजी जी फुडली तपासणी आसा ती एएनसीचे अधिकारी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा बरोबर हांव गौरेश गांवकर.